सुटके झुजारी 17 फेब्रुवारी 1957ची मध्यान रात. गुपाट काळखांत खांडेपारच्या दोंगरार सुरेश एका झाडा पोंदाक कामिलाची वाट पळयत बशिल्लो. दोगांयनी ह्या जाग्यार मेळपाचें थारायल्लें. बरोच वेळ जाल्लो तरी कामील पावूंक नाशिल्लो. कामील वाट चुकलो ना मूं सुरेश दुबावलो. झिलींतल्यान कर्र कर्र असो खोलप्यांचो आवाज आयलो. कोण? ल्हव आवाजान सुरेशान विचारलें. हांव कामील. आरे कळाव कित्याक? सुरेशान ल्हवूच विचारलें. मातसो बोवाळ जालो. तितल्याच ल्हव आवाजान कामील उलोवंक लागलो. तूं कारखान्यांतल्यान भायर सरलो तेन्ना तुज्या फाटोफाट हांव भायर सरूंक सोदतालों. इतल्यान मॅनेजर आयलो. सुरेश दिसना खंय गेलो ताणें विचारलें. म्हाका खबर ना, हांवें सांगलें. तूं कामार ना ही गजाल कारखान्यांत सगळ्यांक कळ्ळी. देखून म्हाका भायर सरप कठीण जालें. कामाची पाळी सोंपो मेरेन रावचें पडलें. सगळे कामगार गेल्या उपरांत हांव हे वाटेन आयलों. तें आतां आसूं. हांव हांगा येतना वाटेर पुलिसांची कडक गस्त आशिल्ली. तुका पुलिसांनी पळोवंक ना मरे? सुरेशान विचारलें. एका दोगा पुलिसांनी हटकिलो. कामार आशिल्लो अशें सांगून हांव लिपत लिपत आड वाटेन हांगा आयलों. कालचे परस पुलीस चडच दिसतात. आमच्या कटाची खबर पुलिसांक कळ्ळी ना मरे? कामिलान दुबाव उक्तायलो. म्हाकाय तशेंच दिसता. सुरेश. कितेंय आसूं, थारायल्ले प्रमाण आयज काम करुयाच. चल कामील, कामाक लागुया. सामान हांव घेतां. अशें म्हणून दोगय काळखांतल्यान वाटेक लागले. सुरेश फोंडे म्हालांतल्या केरी गांवचो. अनंत केरकर हांच्या 5 भुरग्यांतलो तिसरो पूत. सुरेशाचें मुळावें शिक्षण गोंयांत जालें. त्या वेळार मॅट्रिकच्या शिक्षणाची सोय गोंयांत नाशिल्ली. ते खातीर फुडल्या शिक्षणाक बापायन ताका मुंबय धाडलो. थंय मॅट्रिकची परिक्षा पास जावन तो गोंयांत परतलो. त्या वेळार गोंयचे सुटके चळवळीक नेट आयिल्लो. गोंयच्या कितल्याशाच तरणाट्यांनी हे चळवळींत वांटो घेतिल्लो. सुरेशाचें मन ते वटेन ओडपाक लागलें. गोंयचे सुटके खातीर आपणेंय कितें तरी करचें अशें ताका दिसपाक लागलें. ह्याच दिसांनी सुरेशाक बापायन फोंड्यां फस्काच्या कारखान्यांत कामाक लायलो. थंयच कामिला कडेन इश्टागत जाली. दोगूय एकाच विचाराचे. कामील गांवान मुशेर बांदोडेचो. ताच्या बापायचें नांव जुझे आनी आवयचें नांव मारिया. कामिलाक 2 भाव आनी 3 भयणी. पुर्तुगेज भाशेंतलें 8वी मेरेनचें शिक्षण ताणें म्हाड्डोळचे शाळेंत घेतलें. उपरांत तो मुंबय गेलो. थंय ताणें कपडे शिंवपाचें काम केलें. कांय तेंपान तो गोंयांत परतलो. गोंयांत येतकच ताणें फस्का कारखान्यांत नोकरी धरली. सुरेश आनी कामील दोगय गोंय मुक्ती संघटनेचे वांगडी जाले. पत्रकां वांटप, सुटके झुजाऱ्यांक गुपीत रकाद पावोवप अशीं दिसपाक सादीं पूण जोखमेचीं कामां ते करूंक लागले. त्या वेळार केरी, सावयवेरें, फोंडे हो वाठार सुटके झुजाऱ्यांचो तळ आशिल्लो. देखून ह्या वाठारांत कडक गस्त दवरिल्ली. मात लेगीत दुबाव आयलो जाल्यार गस्त वाडयताले. कारखान्यांत कामाक आसतना दोगांयनी मेळून एक दीस एक कट रचलो. खांडेपारच्या मुखेल पायपांतल्यान पुर्तुगेजांक उदकाची पुरवण जाताली. तें पायप फोडून पुर्तुगेजांचे उदकाविणे हाल करपाचें तांणी थारायल्लें. बॉम्ब घालून पायप फोडपाची तयारी केली. त्याच कामाक ते वताले. ते मुखेल पायपासरी पावले. तांणी बॉम्ब पुरलो. वायरी जोडपाचे तयारेंत आसतनाच
पुर्तुगेजांच्या आर्माच्यो गुळयो तांच्या हड्ड्यांत रिगल्यो. दोगूय तरणाटे जमनीर कोसळ्ळे आनी जीव वतां वतां तांच्या तोंडांतल्यान जय हिंद ही उतरां आयलीं.